सँक्शन लेटर डिस्ट्रीब्युशनच्या कार्यक्रमाक 100 बोर्ड मिटींग अनाउन्समेंटच्या कार्यक्रमाक अशा निमित्तान आयोजित केल्ल्या त्या EDCच्या कार्यक्रमाक माझ्या बरोबर व्यासपीठार आसात EDCचे चेअरमॅन गोंय राज्याचे फाटल्या आदले आमदार बाब सदानंद शेट तानवडे, त्याच बरोबर वायस चेअरमॅन बाब संजय आणि त्यांचे MD बाब बाळीकर, समोर आशिल्ले त्यांचे बाकीचे सगळे डायरेक्टर, स्टाफ, पत्रकार मित्र सगळ्या जाणांक खूप खूप आयच्या दिसाच्यो त्यांच्या 100व्या मिटिंगेच्या निमित्तान त्यांच्यानी प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो तेच्यो शुभेच्छा. जेंका नवीन सँक्शन लेटर मेळ्ळी, आपलो नवीन धंदो सुरू करतले त्याय सगळ्यांक शुभेच्छा. आणि गालाचे फाटले 12 म्हणजे म्हाका दिसता 10-12 वर्सां जाली तिका, म्हणजे कंपनी बंद जाल्यार 6-7 वर्सां जाली, 6-7 वर्सां जाली आनी ते कंटिन्युअसली म्हाज्या कडेन वेगवेगळे फावटी आमचे सेटलमेंट जावंक ना फावट मारीत आशिल्ले. हांवें चेअरमॅना कडेन शब्द घातलो आनी रोखडेच चेअरमॅनान इनिशिएटिव्ह घेवन तांकां सेटल करपाचें. म्हणजे गव्हर्मेंट आनी EDC कॉर्पोरेशन इज सेन्सिटीव. हाजो अर्थ लोकांचे आयकता, लोकांचे विशय सोडयता. थोडे जाण बेश्टेच उलयतात लोकांचे आयकना म्हणून. आमी सगळ्यांचे आयकून घेता आनी सगळ्यांचे प्रश्न सोडयता, जावं तो EDCचो आपलो, जावं तो IITचो किंवा जावं तो एनवायरमेंटाचो. थोड्या जाणांक संवय जाला जे नाच पळय न्हू ते उलोवपाचे. आतां वगीच उलोवंक लागल्या मोले बचाव मोले बचाव मोले बचाव म्हणून. म्हाका कांय कळना, मी मोले कोण खावपाक येयल्ल्या सारकें करूंक लागल्या. कित्याक म्हणजे लोकांचे संभ्रम निर्माण करप तकलेन आनी कन्फ्युजन क्रिएट करप थोड्यांचो अजेंडा आसा. लोकांक संभ्रमीत करप आनी खंयच्या खंय व्हरप, खंयच्या खंय उलोवप. अशें म्हणटात की मोले बचाव म्हणजे थंय फायर ब्रिगेड बीन घेवन उजो पेटलेला वचपा सारकें उलयतात. कांयच जायनासतना मोले बचाव जालां तरी कितें तें पयलीं सांगात मरे. हें हांवें इतक्याच खातीर सांगलें, म्हणजे कित्याक विशय एक्चुली EDCचो आहा, पण लोकांक पिशे करपाचें आहा पळय न्ही रे, थोड्या जाणांनीच चलयलां. म्हादईच्या नांवाचेरूय पळयात. तशेंच जे आसा खबर आसा पळय न्हू, फॅक्ट आसा तो केन्ना मानिनात. ताका मानपाचोच ना. म्हणजे सगळ्याच विशयाचेर फक्त राजकारण करून विरोध करप हें चल्लां. EDC हांव आनी एक गोश्टी कॉंग्रॅच्युलेट करता. म्हणजे स्पेसिफिकली 20 वर्सां उपरांत आमी जर पळयत सरकारांतलें एकमेव कॉर्पोरेशन हें फायद्यान आसा. आनी खंयचेच कॉर्पोरेशन सरकाराचे अशा पद्दतीत फायद्यान ना. खंय तरी मातशें वयर सकयल येयलें आसतलें. उरलेली खंयची तरी कॉर्पोरेशनां म्हणजे बंद जावपाच्या वाटेर येयल्या आनी कितें वेगवेगळे स्वता इन्कम जनरेट करून म्हाका दिसता तांच्यांनी जवळपास 12,000 लोकांक स्वताचो बिझनेस सेटअप करपा खातीर लोन दिलो. स्वताच्या पांयार 12,000 न्ही, म्हणजे तांच्या मार्फत आनी कितलेशाच लोकांक स्वताच्या पांयार उबे रावपाची कॅपेसिटी दिली. अशें एकमेव कॉर्पोरेशन आसा. म्हणजे 20 वर्सांनी जर कोणी विचारलें कितें केलें काय म्हणून ह्या कॉर्पोरेशनान, जाल्यार दीस इज द अचिवमेंट. 12,000 लोकांक स्वताचो धंदो सुरू करून दिवप. आनी इवन दो म्हणजे तांच्यांनी आपलें प्रेजेंटेशन दिता आसतना बाब आंगलेन सांगलें 20 वर्सांनी जाल्यार खंयच्यो आतां कितल्योश्योच कॉपरेटीव सोसायटी उगडले तर लोकांचे पयशे घेतले पळय आनी ना. तेणी सगळ्यांक सांगलें म्हणजे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम म्हणजे आतां पर्यंत आमी रिकवर करूंक शकूंक ना तो फक्त 1 crore of rupees. दीस इज द अचिवमेंट. 1 crore rupees जो आहा पळय आसतलें कोण तरी बाबडो पिड्ड्यार जालो, कोण त्रासान पडलो म्हणून. म्हणजे 20 वर्सां उपरांत इतल्या कोटी रुपयाची उलाढाल केल्या उपरांत फक्त 1 कोटी रुपया आज ते लॉसान आसात, म्हणजे रिकवरी जावना. गव्हर्मेंटाचे तेंच्या कडेन वेगवेगळे टायप आसात. एक वन ऑफ द बेस्ट अजून एक अचिवमेंट द डेव्हलपमेंट ऑफ द पाटो प्लाझा. आयज जो तुमी पाटो प्लाझा पळयता इट इज ओन्ली अँड ओन्ली बिकॉज ऑफ EDC. म्हाका दिसना आनी कोण जर म्हणजे तो पाटो प्लाझा केल्लो न्हू रे जाल्यार स्वताचो फायदो आनी कितें 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 पळयत रावता आसलें. बट ते नेवर सीन दॅट. ते हांव एप्रिशिएट करता. म्हणजे आयज आमकां पाटो प्लाझा इतको ब्युटिफूल. हांव फुडल्याय तेंच्या प्रोजेक्टाक माय बेस्ट विशीस. म्हणजे आनी इट रियली इट वील बी द टुरिस्टीक एट्रॅक्शन. नॉट ओन्ली द टुरिस्टीक एट्रॅक्शन्स बट एवरी गोवन वील लायक टू सी दॅट इन फ्युचर. म्हणजे ज्या पद्दतीन तुमी कन्सेप्ट दवरला इन फॉरेन प्लेसीस, ज्या पद्दतीचो म्हणजे सांच्या दिसाक जाका लोकांक एक थोडोसो एंटरटेनमेंट जाय आसता, फूडूय जाय आसता, सगळ्योच गजाली त्या पद्दतीन तुम्ही जो कन्सेप्ट
डिझायन केला. फक्त ट्युरिस्ट न्ही, ते गोंयकारूय येवन थंयसर वचपाक, खावपाक, बसपाक तांकांय आवडटलें. ही डेव्हलपमेंट ते करता. म्हणजे स्टेटीत एके वाटेंतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट करप, दुसरे वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप, तिसऱ्या वाटेंतल्यान स्टेटीक लोनूय दिवप. डॅट ऑल्सो दे आर डुईंग. दे आर गिवींग द लोन फॉर अवर GSIDC वेगवेगळे फावटी. चवथी गजाल म्हणजे हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्या EDC कॉर्पोरेशनांतल्यान जाता. इट इज बिकॉज ऑफ देअर डेडिकेटेड स्टाफ. आय एम टेलिंग यू, इट इज अ डेडिकेटेड स्टाफ आसा म्हणूनच म्हणजे ताका म्हणटा की आपलो जीव ओतून काम करतात. ताका प्रत्येकाक हें कॉर्पोरेशन म्हाजें कॉर्पोरेशन आनी ह्या कॉर्पोरेशनान वेगळें कितें तरी करपाक जाय हें दिसता. म्हणून गेली 20 वर्सां हें कॉर्पोरेशन फायद्यान आसा. जर त्या स्टाफाक दिसूंक नासलें न्ही जाल्यार केन्नाच जावचें नाशिल्लें. आनिकूय वेगळी कॉर्पोरेशनां आसात तेंच्यांनी पयलीं लुटपाचो प्रकार केला. आपुणूच स्टाफांनी लुटल्यात. हांव सांगता, त्याच कॉर्पोरेशनान आसलेल्या स्टाफान त्याच कॉर्पोरेशनाक कसो लुटपाचो पयलीं तो पळयला. हांव आतां मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत काडून पळयता. स्वताच घेतल्या मरे प्लॉट बीट, थोडे ना. तेच्यांनी सरकाराचो विचार करूंक ना, कॉर्पोरेशनाचो विचार करूंक ना, म्हाका फायदो कितें जातलो हेजो विचार केला. खुबशे आसात. म्हणून सांगलें हांवें एप्रिशिएट करपाक जाय स्टाफाक. तांच्यांनी आपूण लोन घेवंक ना, थंय आपूण प्लॉट घेतल्या तशें. आपल्या सोयऱ्यांक लोनां दिवंक ना, आपल्या सोयऱ्यांक प्लॉट दिल्या तशें. ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा म्हणून म्हटल्यार इट इज ओन्ली एंड ओन्ली बिकॉज ऑफ द डेडिकेटेड स्टाफ. आनी ताका लागूनच तांचो फुडलो प्रोजेक्ट म्हणजे येवपी प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट जो आमचो हांगासर वीच विलेज इट इज मेडशे विलेजीन आहा पळय न्ही, येतले आतां. चेअरमॅनान म्हटलं त्या प्रमाणे खंयची डेव्हलपमेंट येयली काय ना मागीर NGO जागे जातात. तांकां गोंयच्या भल्याचे पडलेले नाकात. एक NGO म्हाका दाखयात तेणी गोंयच्या डेव्हलपमेंटाचो प्रोजेक्ट एप्रिशिएट केला असो. ह्याय प्रोजेक्टाक विरोध करपाक पयलींच्यानूच येतले. हांव सांगता तुका, सुरू करतले आतांच. बट इन फ्युचर तांचो तोय प्रोजेक्ट पाटो प्लाझा सारकोच फ्लरीश जातलो अशें म्हाका दिसता. आनी वन इट वील बी द एट्रॅक्शन फॉर द पेंजीम सिटी. इट इज नेक्स्ट पॅरलल सिटी टायप जी आहा पळय न्ही, ती पॅरलल सिटी मेडशेन तेंच्या आनी एक एडिशनल म्हणजे जशें आमी म्हणटा की मुंबय आनी नवी मुंबय इट इज द सेम धर्तीचेर. म्हणजे थंयसर जी आहा पळय न्ही तेज्याच जाग्यार सुद्दां आसत जाल्यार एक पॅरलल बारीकशी सिटी ही नवीन डेव्हलप जातली. तेंच्या एकंदर डेव्हलपमेंटा वयल्यान दिसता. हातूंत आनी एक गजाल मुद्दामून म्हणजे आतां पर्यंत ते फक्त पणजी आनी कॅपिटलानूच आसात. ताच्यांनी थोडेशें आनिकूय एक्सपांड जावपाक जाय. म्हणजे गोंयांत आनिकूय जर म्हणजे मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट ही आमच्या मोपा हांगासरी म्हणजे फुडल्या 10 वर्सांचो विचार करून EDCन आतांच विचार करपाक जाय. इन फ्युचर म्हणजे आपली डेव्हलपमेंट आनी खंय जावची. फाल्यां सकाळी मोपा डेव्हलपमेंट जाता आसत जाल्यार अशा पद्दतीची आपली डेव्हलपमेंट मोपानूय जावची अशें म्हाका तांकां सजेस्ट करीन दिसता. आनी हाचे 100व्या हेतून तेंच्यांनी CMRY खातीर चेअरमॅनान सांगलेली सजेशन्स तेंच्यांनी कन्सिडर करताय म्हणून सांगल्या. पण त्याच बरोबर आमच्या एक तकलेन एड्युकेशन म्हणजे विथ मिनिमम इंट्रस्ट प्रत्येक भुरगो आज जर एड्युकेशन लोन जाय जाल्यार ताका नॅशनलायज बँको एकदां दिना. कोलॅटरल सेक्युरिटी मागता आनी कितें मागता. त्या खातीर मिनिमम फीज सुद्दां जरी भरपाची आसत 20,000 30,000 रुपया खुबश्यो नॅशनलायज बँको दिवपाक वचना. कोण तरी शुअरिटी आर्ट म्हणटा, सायनबार म्हणटा. ऑल दो वी आर पेईंग देम आफ्टरवर्ड्स द स्कॉलरशिप्स. म्हणजे तांकां 20,000 25,000 ह्या सगळ्या जाणांक स्कॉलरशीप मेळटात. म्हणटा ती मेळपाक कदाचित एकदां 6 म्हयने वता. इंट्रस्ट फ्री लोन एड्युकेशन गव्हर्मेंटाचे आसात बट इट्स फॉर द लिमिटेड स्टुडंट्स. ताच्या खातीर थोडीशी लिमिटेशन्स आसा. बट जनरली सगळ्या स्टुडंट्सांक एड्युकेशन लोन जर मेळपाक जाय आसत. हांवें बाळेकर आनी ताच्या पुराय टिमी कडेन उलयलां. तांच्यांनी प्लॅन करचें की कशा पद्दतीन शक्य आहा ती. गव्हर्मेंट वील ऑल्सो सबसिडायज डेट. आनी इंट्रस्ट फ्री म्हणजे राज्यांतल्या खंयच्याय भुरग्याक फाल्यां सकाळी जर शिकपा खातीर म्हणजे आपल्याक पीक म्हणजे तो जर प्रोफेशनल कॉलेज आनी खंयतरी शिकता आनी ताका फीस भरपाक खंयसर मेळना पयशे जावनाका. इंट्रस्ट किंवा मिनिमम इंट्रस्ट फ्री आसत किंवा मिनिमम इंट्रस्ट आसत ह्या धर्तीचेर तेजें एड्युकेशन पुराय जावपाक इवन दो इन द गोंयांत आनी गोंया भायर ताका लोन मेळचें अशें म्हाका दिसता. त्या एक स्किमीचो तांच्यांनी बऱ्या पद्दतीन म्हणजे विचार करचो आनी इन फ्युचर सरकाराच्या सहकार्यान ती स्कीम तेंच्यांनी प्रपोज करची. उरता उरता एक विशय उरलो म्हणजे हें सगळें करता आसतना दे आर स्पेंडींग ऑन CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
ह्या हेजेर पळय तेंच्यांनी खंयचेच म्हणजे सरकाराचें कॉर्पोरेशन 1 कोटी रुपया हाडून सीएम रिलीफ फंडाक दिवंक शकना. दे आर पेईंग अ डिविडंड ऑल्सो. एवरी इयर दे आर पेईंग अ डिविडंड. ताज्या भायर पयर जेन्ना आमी कोवीड जालें तेन्ना 1 कोटी रुपया डायरेक्टली दे हॅव पुट इनटू द सीएम रिलीफ फंड. आमच्या खंयच्या कॉर्पोरेशनाक सांगात जाल्यार तो म्हणटलो तूंच म्हाका 20 लाख घालाचे, आमी सॅलरी अजुनूय दिवंक घालूंक ना म्हणटा तो. सॅलरीच घालूंक पयशे ना म्हणटा तो, 20 लाख रुपया दी आमकां ह्या म्हयन्याक. म्हणजे अशी परिस्थिती काही कॉर्पोरेशनाची आसा. त्या खातीर परत एकदा हांव खरोखरूच तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी कंटिन्युअसली म्हणजे 100 मिटिंगेंतल्यान आपल्या CMRY सँक्शन लेटर दिता आसतना आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर म्हाका हांगासर आपयलो. आपलो फ्युचर प्लॅन कितें आसा हो प्रपोज्ड प्लॅन तांच्यांनी दाखयलो. त्याच बरोबर आपली बॅक हिस्ट्री ऑफ द CMRY ही तुमच्या समोर दवरली. आतापर्यंत आमी लोना दिली आनी कितें जालां, बरेचशे फावटी फ्युचर कोणूय दाखयता, फाटल्यान 20 वर्सांक कितें जालें हें कोण दाखयना. तेंय बी तेंच्यांनी ट्रान्सपरन्सी तुमच्या समोर दवरलें. म्हाका दिसता ताच्या फ्युचर प्लॅना खातीर तुमी सगळ्यांनी ताका एप्रिशिएट करपाक जाय, सपोर्ट करपाक जाय. आनी राज्याच्या विकासात म्हणजे आर्थीक विकासाच्या बरोबर, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट दे आर कॉन्ट्रिब्युटींग, दे आर पार्टनर्स विथ द गव्हर्मेंट. एप्रिशिएट सांगता आसतना खूब खोस भोगता. आनी आयच्या सुवाळेक मुद्दामून म्हणजे ह्या कॉर्पोरेशनाचे फावंडर लेट मुख्यमंत्री आमचे मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या विजनरी नदरेंतल्यान हें कॉर्पोरेशन सुरू जालें. आनी हें कॉर्पोरेशन सुरू जाता आसतना घडये कदाचित तांच्यांनी अशाच पद्दतीचो विचार केल्लो की स्वताच्या पांयार हें कॉर्पोरेशन उबें रावचें. आनी तांच्यांनी गोंयांतल्या कितल्याशाच लोकांक म्हणजे आतां जशें म्हटलें हांवें इन्फ्रास्ट्रक्चरान आसतलें, ह्युमन डेव्हलपमेंटान आसतलें, इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट आसतलें, राज्याच्या सहकार्य करचें, राज्याचे पार्टनर्स जावचे, तेंचें आयज स्वप्न तांचो सगळो स्टाफ वो साकार करता. हो चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन आनी पुराय स्टाफाक खूब खूब अभिनंदन दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.